मातेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 8व्या तावनो 11वें वाक्य. उपरांत देवसार जेजूक एका भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यांक ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशे जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेन्ना जेजून म्हळें, सल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचें उतार हें. मोगाचेनो आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा. पयलो उपादेश एका निजा देवाक मान दी, फर्स्ट कमांडमेंट आमी नियाळ करना आसा. सर्वेस्परा देवाक मान दी. आयच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर देवसार जेजूक थाळणी हाडटा. पयल्या थाळणी हाडटा, सुमी जेजू बायबल कोट करता. दुसरी थाळणी हाडटा, थंयसरी सुमी जेजू बायबलचे उतार सांगता. तिसरे थाळणी हाडटा आनी सुमी जेजू थंयसर सांगता, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताजे एकल्याचे मात्र सेवा कर. सर्वेस्परा देवाची मात्र सेवा कर, ताका मात्र आराधन कर. आनी हें आयकलो देवसार मुखली थाळणी जेजूक हाडणे ना, मुखलें सावाल ताजे मुखार हाडणे ना. पयले 2 पुटी ताणें बायबल कोट केलो जाल्यार तिसरे पुटी ताका ती थाळणी हाडली. पूण केदाळास स्वामी जेजू सांगता, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर आनी ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणटा. ती उतरां आयकत आसतना थंयसर आसलो तो देवसार फळून धांवता. मात्र न्ही, थंयसर आमी पळयता तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताजी सेवा करूंक लागली. केदाळा एका निजा देवाक हांव आनी तूं मान दिता. सर्वेस्परा देवाची महिमा मुजेर आनी तुजेर देंवता. केदाळा खंयची सकत आमच्या बोवारी रावोंक शकना. मोगाचें न्हू, खंयची सकत आमच्या बोवारी रावोंक शकना. केदाळा एका निजा देवाक हांव आनी तूं मान दिता. एका निजा देवाक हांव आनी तूं ताका आराधन करता, ताका स्तुती करता आनी ताका नमस्कार करता. मोगाचें न्हू, खंयचीच सकत म्हजे विरोध तुजे विरोध केदेंच रावोंक शकना, केदेंच आमकां बाधा करूंक शकना. आनी हें जावन आसा जिविताचें सत. मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं एक देवाळ आशिल्ल्या बरी. पळयत पुस्तक सांगता, तुमी हर एकलीं सर्वेस्परा देवाचें मंदीर आनी हर एका देव मंदिरांत देवाची महिमा आसा जाय. जर तर देवाची महिमा थंयसर ना, तें मंदीर त्या दितावन आमकां कितेंच प्रयोजन मेळना. तें मंदीर खंयच एका बऱ्या सक्तेन बरोवन नासलेल्या वेळार तें आळणी जाल्ल्या मिठा बरी तें उडोवंक मात्र प्रयोजन पडटा. जेजू म्हणटा एका उतरान, बऱ्या उतर सांगता, तुमी मीठ जर करसन ना तर तें आळणी जाल्ल्या मिठा बरी. तूं आनी हांव देवाचें मंदीर. जर तर त्या देवाच्या मंदिरांत सर्वेस्परा देवाची महिमा ना तर हांव आनी तूं निष्प्रयोजक. ह्या समाजांत निष्प्रयोजक आमी पळयता. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या अध्यायांत 6व्या अध्यायांत 19वें वाक्य सांगता. पयल्या कोरिंथकारांक पत्र 6 अध्याय 19वें वाक्य, तुमच्यो कुडी पवित्रत्वाची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गे, तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. जर तर पवित्र आत्मो मुजे थंय आनी तुजे थंय वस्ती करता तर हांव आनी तुवें सर्वेस्पराच्या त्या महिमेंत बरोवंक आसा. आतां
जर तर सर्वेस्पराची महिमा मुझ्या आणि तुझ्या मंदिरान भरल्या जाल्यार पवित्रत्व फुल जागरण आसा जाल्यार जाय तितले अजाप करूंक शकतात. तसो पवित्रत्म्यान त्या मोयजे मुखांतर तो एक दांडो उखलल्या वेळार तो दर्यो 2 वंटे जावन त्या सगळ्या इस्रायलाचे परजा थंयसर पाशार जावंक शकली. दाविदान थंयसर खाबे उखललो एक फातर मारता आसतना त्यात पवित्रत्वाच्या सक्तीन त्या ल्हानशा फातरार सोद व्हडलो गोलियत थंयसर पडलो. केदाळा ताका थान लागली. खडपाचेर एक बडी मारल्या वेळार कुडले खडपातावन उदक देवलें. तसो पवित्रत्व म्हणजे सकत मोगाच्यानो बळादीक पवित्रत्व म्हणजे सकत मुजे थंय आनी तुजे थंय आसा मोगाच्यानो. ही पवित्रत्व म्हणजे सकत प्रकाश दिवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या पवित्रत्व्याक एका कडेन मुल्याक दवरला. ताजे सकत ताजे प्रकाश ताजे महिमा आमचे थंय परगट जायना. कित्याक आमचो आत्मोंचो चड भळादीक जाला. हर एकल्याक आमकां पवित्रत्व आसा. आमकां पवित्रत्व्या मुखार आमकां केदाळा बावतिस्म दिला. केदाळा पवित्रत्व आमचे थंय आयला. आमचो आत्मो आसा पवित्रत्व आसा. पूण कितें जालां म्हळ्यार महिमा थंयसर उणें जाल्या आनी थंयसर तो एका मुल्याक आसा. आमी पळयता एकच पटी एका व्यक्तीतावन जावं दी एका देवळांतावन जावं दी महिमा पयस वचना. पयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू. पयत पुस्तकांत आमी थंयसर एक पळयता महिमा देवाची महिमा पयस वता आसतना हंतांनी ती महिमा पयस वता. जेरुसलेमांत सलमावन देवाळ बांदता. आमी जाणां जेरुसलेमांत सलमावन देवाळ बांदता. आनी हें देवाळ इतिहासाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत पयलें वाक्य म्हणटा सलमावन जेरुसलेमांत आपल्या बापाय दाविदाक सर्वेस्पर दिश्टी पडलो त्या मोरिया दोंगराचेर दाविदान विंचून काडलेल्या सुवातेर म्हणजे जेबुसीत ओर्नाच्या मळबाकळ्याचेर सर्वेस्पराचें मंदीर बांदूंक सुरू केलें. आनी आमी पळयता तें मंदीर बांदल्या उपरांत दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायान पयले 3ऱ्या वाक्यान आमी पळयता सलमावन आपलें प्रार्थन सोंपयलें तेन्ना मळबातावन उजो सकला देवलो आनी त्या उज्यान होम आनी इतर बलयांचें भस्म केलें आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिरान भरली. आनी कितें म्हणटा सर्वेस्पराची महिमा मंदिरान भरली. ह्या जागांच्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरान भितर सरोंक जालें ना. कित्याक तातूंत सर्वेस्पराची महिमा भरिल्ली. सर्व इस्रायलांनी उजो सकला देवलेलो आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिराचेर आसलेली तें देखलें तेन्ना ती धरणीर स्वाश्टांग पडली. तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें आनी तेजी स्तुती केली म्हणून कित्याक तो बरो कित्याक ताजो विश्वासी मोग सस्नाक तकता. मोगाचेनो केदाळा सर्वेस्पराची महिमा त्या देवळान भरता. थंयसर ह्या जगांक समेत भितर येवंक शकूंक नात. तसली एक प्रभावीत ते सर्वेस्पराची महिमा आनी थंयसर आमी कितें पळयता सर्वेस्पराचें आराधन जाता. सर्वेस्पराचें आराधन एकलोच देव एका निजा देवाक मान दिवन थंयसर आराधन जाता. पूण ह्या आराधन करच्या थंयसर प्रभाव आसच्या थंयसर महिमा आसच्या त्या देवळांत पयत पुस्तक म्हणटा जर तर हांगासर तुमी मागणें केलें जाल्यार हर एक तुमकां मेळटलें. पयत पुस्तक म्हणटा आमी त्याच अध्याय 7व्या अध्यायांत 14वें वाक्य म्हणटा आनी ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारलां तो लोक खालतो जायत जाल्यार म्हजे लागीं मागात जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोटो वाटो सांडीत जाल्यार हांव सरकार तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो आनी जो देश पिडेंतलो बरो करतलो. आतां ती सुवातेर करतात त्या प्रार्थनाक म्हजे दोळे उक्ते आसतले आनी म्हजे कान लक्ष दितले. ह्या मंदिरांत म्हजें नांव सस्नाक आसचे खातीर हांवें तें आतां विंचलां आनी पवित्र केलां. म्हजे दोळे आनी म्हजें काळीज सदांच काल तें आसतलें. कितें म्हणटा आतां ती हे सुवातेर करतात त्या प्रार्थनाक म्हजे दोळे उक्ते आसतले. खंयच्या सुवातेर खंयसर देवाची महिमा आसा थंयसर प्रार्थना करता आसतना खंयचे कश्ट जाल्यार निवारता म्हणून सर्वेस्परा देवाचें वाग्दान जालें. पूण मागीर कितें करता मोगाचें न्हू पळया
थंयसर महिमासची हंतर ती पयस वचून वता. आमी पळयता एझेकियल ग्रंथाच्या 10व्या अध्यायांत ताजें हेडिंग तशें सांगता, ताजें मेन नोट अशें सांगता, देवाची महिमा जेरुसलेम सांडून वता. देवाची महिमा जेरुसलेम सांडून वता. आमी पळयता थंयसर पयले हंत हांगासर पळयता 4थ्या वाक्यांत, सर्वेस्पराची महिमा केरुबा वयली उठली आनी मंदिराच्या हुमरार रावली. मंदिरांत खूब भरलें आनी अंगणांत सर्वेस्परची महिमा भरून आशिल्ली. मगचे न्हू थंयसर तावन एकाडे तावन केरुबी वयर आयली आनी उपरांत अंगणांत वचून रावली. देवाळा भितर आसची ती महिमा वचून अंगणांत वचून रावली. मुखार आमी पळयता दुसरें हंत थंयसर आमी पळयता 18वें वाक्य सांगता, तेन्ना सर्वेस्परची महिमा दुसरी स्टेजीक येता. तेन्ना सर्वेस्परची महिमा मंदिराच्या हुमरा वयली भायर सरली आनी केरुबांचेर रावली. केरुबांनी आपले पाकाटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते धरणीत तावन वयर सरले. ते वयर सरतना तांच्या बगलेची चक्रांय वयर गेलीं. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतीच्या दरवटाच्या प्रवेशद्वारा कडेन ते रावले आनी इस्रायलाचे देवाची महिमा तांचे वयर आशिल्ली. पळया थंयसर आसली, हांगा देवळा भितर आसली, आंगणांत रावली. 18व्या वाक्याक येताना म्हणटा, थंयसर तर परत्यान मुखार गेली आनी मुखार वचून खंय पावली, थंयसर त्या देवळाक येवचे मेन गेट आसा न्ही, गेटी कडेन वचून रावली. वचून खंय रावली, गेटी कडेन वचून थंयसर रावली, प्रवेशद्वारा कडेन वचून रावली. आनी तिसरे हंत आमी पळयता एझेकियल प्रवक्त्या 11व्या अध्यायान 23वें वाक्य, सर्वेस्पराची महिमा शहरामध्ये तावन वयर सरली आनी शहराच्या उदेंतीच्या दोंगराचेर रावली. पळया थंय तावन मुखार गेले, दारवाट्या कडेन आसले, दारवाट्या कडेन तावन परत्यान फाटीं गेली, वचून शहराच्या मोद्या रावली. आतां म्हणी लोक चेंज जाताय ओ मनीस चेंज जाताय, हांगासर असली चेंज जाता, ते बदलावण जातात की जायनात. शारामध्ये रावली, चेंज जायनात. ताजे कडेन लागली शारा मोदें तावन वयर सरली आनी शाराच्या उदेंतीच्या दोंगरार रावली. आनी उपरांत म्हणटा ताजे सगळे जेरुसलेमाची महिमा थंय तावन भायर सरून वता. कित्याक भायर सरून वता, कित्याक भायर सरून वता? पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, पवित्र पुस्तक म्हणटा हांगासर एझेकियल प्रवक्त्या 8व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर म्हणटा, पयलें वाक्य म्हणटा, जेरुसलेमाच्या पथकाचें दृश्य. 6व्या वर्साच्या 6व्या म्हयन्याच्या 5व्या दिसा हांव म्हज्या घरा बसून आसलो आनी जुदाचे मलगडे म्हजे समेत बसून आसले तेन्ना सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देवलो. मनशां 6वें वाक्य म्हणटा, मनशां थंय कितें करता तें पळयताय मू. म्हाका म्हज्या पवित्र स्थानांतलो भायर धांवडांच्या खातीर इस्रायलाच्या घराण्यांक करता त्यो कांटाळ्योच्यो करण्यो देखताय मू. परत थंयसर 9वें वाक्य म्हणटा, मनशां भितर सर आनी ती थंय करता त्यो कांटाळ्योच्यो करण्यो पळय. हांव भितर सरलो आनी हांवें पळयलें, सगळ्या जिन्साचे सरतले प्राणी, कांटाळ्योच्यो मनजाती आनी इस्रायलाच्या घराण्याच्यो सगळ्यो मुर्ती वंतीचेर भोंवतणी चित्रायल्यो. इस्रायलाच्या घराण्याचे 70 मलगडे शाफानाच्या पुता झरानिया सवे त्या चित्रा मुखार उबे आशिल्ले. तांच्या मदल्या हर एकल्याच्या हातांत धुंपातटें आशिल्लें आनी धुंपाच्या परमळीत दुराचें कूप वयर सरतलें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याचे मलगडे काळोखांत हर एकलो आपआपल्या देव मुर्तीच्या कुडांत कितें करता म्हूण पळयलें मू. ते म्हणटात, सर्वेस्पर आमकां पळयना, सर्वेस्परान देश सांडला. मुखाच्या हांगासर आमी पळयता ते इस्रायल घार कितें करतात, गुठान म्हणल्या बरी मुर्ती पुजा करनासत. कितें करतात, एकानिसा देवाचे मानाक सोडून ते एका गुठान ते मुर्ती पुजा करनासत. ते म्हणटात सर्वेस्पर आमकां पळयना,
काळो कसा म्हज्या रुमांत कोणी मनीस म्हाका पळयना धारां बुरां दंपल्यांत हांवें गुठान एका निजा देवाक सोड आनेकल्याच्या फाटल्यान हांव पुजा करनासा आनेकल्याच्या फाटल्यान हांव पुजा करनासा. पळयत पुस्तक म्हणटा 8व्या अध्याय 16व्या वाक्यान थंयसर म्हणटा ताणें म्हाका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या भितरल्या आंगणाक व्हेलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरा दारा कडेन मंटपांनी भूम वेदी मध्ये 25 मनीस उबे आशिल्ले. ते सर्वेस्पराच्या मंदिराक फाट करून रावले आनी उदेंतीक तोंड करून आशिल्ले. ते उदेंतीच्या दिशेन सुर्याची पुजा करताले. सूर्य नमस्कार करनाशिल्ले, सुर्याक पुजा करनाशिल्ले. मोगाचे न्हू हांगासर आमी पळयता त्या जेरुसलेमांत आसली ती देवाची महिमा हंत हंतार एक सोडून भायर वेता. कित्याक पयलो उपादेश ते लोक मोडटा, पयलो उपादेश मोडटा. सर्वेस्पर देवाक पयलें स्थान दिवचें आशिल्ले कडेन ताका पयलें स्थान दिनासतना दुसऱ्या संगतींक दुसऱ्या व्यक्तींक दुसऱ्या शक्तींक थंयसर ते पुजा करनाशिल्ले, ताका महत्व दिवनाशिल्ले, तांकां आराधन करनाशिल्ले. आनी कितें घडटा ह्या जेरुसलेमा शहरांत न्हू इतल्या बळादीक पावरफुल महिमा आशिल्ल्या त्या शहरांत न्हू हंत हंतार ती महिमा थंयसर थावन भायर वेता. मोगाचें नांव हंत हंतार ती महिमा त्या जेरुसलेमाची महिमा त्या देवळांत असली महिमा हंत हंतार भायर सरून वेता. मुजें आनी तुजें जिवीत एक मंदिर, हांव आनी तूं देवाचें मंदिर. हांगासर आमच्या जिवितांत हंता हंतार आमचे तावन देवाची महिमा पयस पयस वेता. आमी चिंता कित्याक म्हज्या अशें जिवितांत जाता, कित्याक म्हज्या अशें जिवितांत जाता, कित्याक हांवें चिंतल्या बरी जाता ना. पयलें पूर हांवें सांगल्या बरें जातालें, पयलें पूर म्हाका मेळटलें, आतां कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जालां. म्हज्या जिवितांत सर्वेस्परा देवाची महिमा हंत हंतार पयस 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 सगळें पयस वचून आसा. मोगाचें न्हू पयस वचून आसा. पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर आमचे तावन ताची महिमा पयस सरली जाल्यार आमचें जिवन मस्त कश्टांचें. मोगाचें न्हू विळापाच्या पुस्तकांत 4व्या अध्यायांत पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा भांगाराचो परजळ कसो उणो जाला, आपुट्टू भांगार कशें बदल्लां. शुद्ध भांगारा भशेन अमोलीक आशिल्लीं ती सियोनाची भुरगीं कुंभाराच्या हातान केल्ल्या मडक्या भशेन जाल्यांत. भांगारा बरी हांव आनी तूं आसाच जाल्ले मोगाच्या भावा आनी भयणी. आज कुंभाराच्या हातान आसल्या मडक्या भशेन हांव आनी तूं जाल्या. हांव परजळाचें आसलें भांगार मोलादीक जावन आसलें भांगार आज एका कुंभाराच्या हातांत मोडक्या बरी आत्तां पुट्टा गे आत्तां खाण उडयता गे म्हणल्या भशेन हांव आनी तूं जालें. हांव कित्याक सर्वेस्पराची देवाची महिमा आमचे थावन पयस सरल्या. पळयत पुस्तक म्हणटा जेरेमिया प्रवादाच्या 6व्या अध्यायान 33वें वाक्य म्हणटा तांकां तिरस्कृत रुपे म्हणटालीं. कित्याक सर्वेस्परान तांचो तिरस्कार केला. रुपें बरें भांगारा उपरांत रुपें. हांवें पयलें वचलें भांगार, आमी पुरा भांगार जावन आसलें. हांव पूण हंत हंत कशें येता भांगारांतल्यान मातयेच्या परिस्थितीक पावच्या पयलें थंयसर मदें रुपें आशिल्लें. रुपें मोलादीक. पूण कितें जालें केदाळा सर्वेस्परान तिरस्कार केलें. त्या दाळा तिरस्कृत रुपें म्हळ्यार रुपें करता आसतना बरें रुपें दवर न्हू फाड खंयचें आसा तें उडोवंक तें जावन गेलें. तिरस्कृत रुपें जावन गेलें. तिरस्कार रुपें जाल्ल्या वेळार कान जाता तें खाण पांयां पोंदा मुस्तूंक आनी तें युजलेस खाण उडोवंक तसलें रुपें जालें. तिरस्कृत रुपें जालें. पळयत पुस्तक म्हणटा जेरेमिया प्रवादाच्या 6व्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा जेरुसलेमा सत्राय गे नांतर हांव तुजे तावन पयस सरतलो आनी तूं एक अरणें जायशें करतलो. कोणूच वस्तो करिना तो जागो, कोणूच वस्ती करिना तो जागो, खांट्या खुंट्यांचो जागो, पिडे शिडेचो जीव. आमकां सगळ्यांनी समस्या आर्थीक संकश्ट आनी कसले समस्या सगळे आमकां समस्या जिवनांत समस्या कोणीय वस्त जाग्यार कशें कोणी वस्ती करनात. आमच्या जिवनांत आमच्या कुटुंबांत खंयसरी शांती ना, अशांती समाधान ना. सगळ्यांनी तसलें जिवन आमचें जावन येता. मोगाचें नांव असलें जिवन आमचें जावन वता. कित्याक खंयसर गी सर्वेस्परान
आमचं ताजी महिमा आमचे तावन पयस केल्या, आमच्या कुटुंबात तावन पयस केल्या. आमी एक खंयसरी नाका जाल्लो एक जागो जावन गेले. आजो आनी तुजो जीव, म्हजी आनी तुजें कुटुंब एक तिरस्कृत कुटुंब जावन गेला. कित्याक सर्वेस्पराचे देवाची महिमा आमचे तावन पयस गेल्या. मोगाचे न्हू त्या देखून मोगाचे न्हू आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा. आज हांवें तुवें नियाळ करचो विशय जावन आसा. एक निसा देव त्या सर्वेस्परा देवाक हांवें खंयसर म्हणी दुखेलां गे. पयलो उपादेश हांवें खंयसर म्हणी मोडला गे. खंयसर म्हणी म्हज्या जिवितांत पयल्या उपादेशाच्या विरोध हांव वचून म्हजें जिवन हांव खंयसर दुखाचें खंती बेजाराचें जालां गे म्हणल्या विशयांत आयच्या दिसा आमी नियाळ करना आसा. मोगाचें न्हू जोशुआक सर्वेस्परा देवान म्हज्या उपरांत ताका मुखेलपण दिल्लें आनी जोशुआ तें शहर ताणें मुखेलपण घेवन तो झुजतालो. जोशुआ गेल्ल्या कडेन ताका ताणें म्हज्या उपरांत ताका हर एक कडेन यशस्वी मेळ्ळी. ताका हर एक हांतर यशस्वी मेळ्ळी. आनी यशस्वी मेळटा आसतना एका शारा वयर ते झूज म्हणून गेले. झूज म्हणटा आसतना खंयचें शहर तें आय शहर. त्या शहराचें नांव आय शहर. आय शहरा कडेन येत आसतना ते पळयतात आमचे ते इस्रायलकार जोशुआच्या मुखेलपणा खाला थंयसर वचून पळयतात कशें झुजेत गे ना गे म्हणून. थंयसर गेल्ले पळोवन म्हणटात एक लागभग व्हडलें कांय ना, एक 3000 सडलो व्हडलो सांगको वचोचें म्हणून ना, एक 3000 लोकांनी वचून गेल्या बरोबर सगळें आमच्या हाताक शहर जाता म्हणून. पळयत पुस्तकांत म्हणटा 7व्या अध्यायांत 2रे वाक्यातून अशें म्हणटा जोशुआन जेरिको तावन थोड्या मनशांक बेथेलाच्या उदेंतीक बेत हांवें लगे आसलेल्या आय शहराक धाडलें आनी ताणें तांकां हो आदेश दिलो वसा आनी त्या प्रदेशा विशयंत खबर काडून येया. ते मनीस गेले आनी ताणें आय शहरा विशयंत खबर काडली. ताणें फाटीं येवन जोशुआक म्हळें सक्कड लोकांक थंय धाडची गरज ना. म्हळ्यार तितकें चिल्लर कांय व्हडली गरजच ना. सक्कड लोकांक थंय धाडची गरज ना. 2 वा 3000 मनीस वचून आय शहराचेर धाड घालूं. सक्कड लोकांक थंय धाडून तांकां त्रास दिवंक जाय म्हूण ना. कित्याक थंयच्या लोकांची संख्या कांय तितली व्हड ना. लगभग 3000 मनशांनी वचून आय शहराचेर धाड घाली. पूण आय शहराच्या मनशां मुखार तांणी फळाफळ घेवची पडली. आय शहराच्या मनशांनी तांचे पैकी 36 जाणांक जिवेशी मारले. उरलेल्यांक ताणें शहराच्या दरवट्यातावन शबारीम पर्यंत धांवडावन व्हेलें आनी थंयचे देवन तांचेर तांकां सोलवयलें. तेन्ना लोकांचें काळीज कडून उदका बरें जालें. इतलें बळाद एक सैन त्या इजिप्तकारांच्या घट्टमुट्ट हातांतून भायर आयिल्लें तें सैन. मुखार कोण येताना आडकाळ आसतना धडबड करून पिटो केल्लें सैन. त्या आय शहराक येताना येदेशें एक ल्हानशें तें शहर पळोवन गेल्ले म्हणाले कांय व्हडलें न्ही, एक 2-3000 लोक पुरो पिट्टो करून आमी येता कांय मांडून ना म्हणल्या कडेन हे 3000 लोक वचून हांकां सगळें सोलोवन धाडटात, जिवेशी मारतात, धांवडावन हाडटात. सगळे कंगाल जाले. आतां ते म्हणाले हें कशें जावचें, आमी ते शूर, आमचे लागीं देव आसा, हर एक सैनाक आमी जैत मारलें, कित्या खातीर आय शहरान आमी सलवाले. हांव पळयत पुस्तक मुंदरसून म्हणटा थंयसर जोशुआन आपली वस्त्रां मेजलीं आनी तो सांज पर्यान सर्वेस्पराच्या पेटे मुखार स्वाश्टांगसर पडलो. इस्रायलाच्या मलगाड्यांनी तशेंच केलें आनी ताणें सगळ्यांनी आपल्या माथ्यार धूळ शिंपडायली. तेन्ना सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें उठ, तूं कित्याक असो स्वाश्टांग पडल्याय. इस्रायलान पताक केला. हांवें तांकां पाळोवंक फरमायल्लो सल्लो ताणीं मोडला. नासो शिरा पडलेल्यो वस्तू ताणीं व्हेल्यात, ताणीं त्यो सोरल्यात, ताणीं तांच्या विशयेन फोट मारून आपल्या चिलांनी त्यो घाल्यात. देखूनच इस्रायलात आपल्या वैरी विरोध रावोंक शकनात आनी ताणीं आपल्या वैरींक आपली पाट दाखोवची पडल्या. कित्याक तांचेर आतां नासो शिराप पडला. तुमचे मदलें आसलेलो नासो शिराप पडले तें सगळें तुमी काडून उडयनात जाल्यार ह्या फुडें हांव तुमचे सगळें कितेंच आसचो ना. कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव, लोक सगळो भोव मारता, कित्या खातीर अशें जालें. देव म्हणटा कित्याक सगळ्या जाणांक तुमी तुमचे कडेन त्यो मुर्ती तुमी चोरून तुमच्या लोकांनी
लुकठान दोन भितर दवरल्यात आनी ह्या वरवीं सगळें तुमचें सैन चलवालें. कित्या खातीर तुमी इतले बरो जोशुआ म्हणून कसा हाल्यार हांव आसलो, हांव सुमयांचो, हांव सर्वेस्परा, हांव तुजे सांगात आसलो, म्हज्या हातान कांय मुर्ती नात, पळय इतले मलगडे आसात, हांच्या हातान कोणी मुर्ती नात, आमी कांय करूं ना. सर्वेस्पर ते म्हणटा तुज्या हातान ना, तुज्या मलगड्याच्या हातान ना. पूण ज्या सैत आशिल्ले न्हय लोक आसा न्हय तांचे भितर हांव न्ही आसतना दुसऱ्यांक म्हत्व दिवचें आसलें मूर्ती आसात आनी त्या खातीर तूं चलवालोय, त्या खातीर तूं चलवालोय. मुस्तफटी आमी सांगता आमच्या कुटुंबाक कितें अशें जाता, हांव भाग्यवंत आसा, हांव भाग्यवंत आसा, हांवें कांय करूं ना, हांव इतलें मिसाक येता, हांव मागणें म्हणटा ना. खंयगी खंयच्या गे मूल्यांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वावर करचे खंयगी आमकां संबंध जालेलो मोदें खंयसर एका निजा देवाक मान मेळटा आसना. आनी असो एफेक्ट जावन सगळीं आमकां आमच्या जिवितांत खंयसर जावन गे खंयसर गे एफेक्ट बसता, खंयसर गे एफेक्ट बसता. आनी थंयसर म्हणटा त्या वेळार कितें करता जोशुआ सगळे तांच्या लोकांक आपयता, सगळ्या लोकांक आपयता आनी अशें म्हणटा की तो तांकां इस्रायलाचो नासोचो शिरा पडलेलो वस्तू कोणा कडेन आसात ते आडीचे ते पळोवंक जाय म्हणटा. देखून कुळये प्रमाणे मुखार येवंक जाय आनी सर्वेस्पर विणता त्या कुळयेन गोत्रा प्रमाणे मुखार येवंक जाय आनी ताजे उपरांत गोत्रांनी कुटुंबा प्रमाणे आनी कुटां विंसून आयल्यार त्या घरच्या प्रमाणे म्हणून. आनी अशें कुळी जाता, कुळी विंचतात, कुळयेन ते कुळी येता, त्या कुळयेची गोत्रांक पुरो आपयतात, तांचो एक गोत्र येता, त्या गोत्रांत एक कुटाम येता, कुटाम उपरांत मनशांक आपयतात आनी आखरेक ते आखान म्हणलो एकलो मनीस मेळटा, आखान म्हणलो मनीस मेळटा. आनी थंयसर 20वें वाक्यान आमी पळयता आखानान जोशुआक जाप दिली, हांवें सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा विरोध खरेंच पताक केला. हांवें केल्लें तें हें, हांवें लुटीच्या वस्तू मदें सिनाराच्यो एक सुबीत शेलो 200 शेकलां रुपें आनी 50 शेकेल जड्याचो एक भांगाराचो इटो देखलो. ह्या वस्तूंची म्हाका आशा आयली आनी हांवें त्यो व्हेलो. हांवें त्यो म्हज्या थंबान धरणी भितर लिपोवन दवरल्यात आनी रुपें सकड वस्तूंचे की 15 आसा. जोशुआन दुतांक धाडलें, ते थंबा कडेन धांवले आनी खरेंच त्यो वस्तू थंबान लिपोवन दवरल्यो आनी रुपें सकड वस्तूंचे की मदें आशिल्लें ताणें त्यो सगळ्यो थंबांतल्यो भायर काडल्यो आनी त्यो जोशुआ आनी सर्व इस्रायलिता मुखार हाडून सर्वेस्परा मुखार सोडून दवरल्यो. ताजे उपरांत आमी जाणाव सगळ्या इस्रायल ताका त्या मनशाक ते वस्तू बरो हाडटात, ते भायर उडयतात आनी मनशाक ताका पत्रावन जिवेशी मारतात. आनी सगळ्या इस्रायलान ताका पत्रान जिवेशी मारलो आनी ताजेर पत्रांची एक व्हड रास केली आनी ती आज पर्यंत हें आसा. उपरांत सर्वेस्पराचो राग निवलो आनी ताजे उपरांत ते आय शाराचेर 8व्या अध्यायान पळयतात, आय शाराचेर झुजाक वतात आनी आय शार कंप्लीट नाश करून येता, कंप्लीट नाश करून येता. हांगा आतां कितें आमी लिसांव शिकता मोगाचें थोडे फावटी आमकां हांगा समाजान जियेत आसतना सुबीत वस्तू दिसतात, सुबीत वस्तू दिसतात. हांवें सांगाचें म्हणून ना, एक आमकां सांगाचें म्हणून ना, आमी सगळे हांगासर आसची जाणारे सुबीत वस्तू दिसतात. त्यो सुबीत वस्तू खंडीत जावनी आमकां गुत्त आसात त्यो बऱ्यो न्ही, तरी पूण सक्कडी हाडटात, आमी हाडलें, सक्कडी हाडलें, आमी हाडलें, सुबीत दिसता पळोवंक. त्यो वस्तू आमी दवरता, घरा दवरता, त्यो वस्तू आसतात आमच्या मदें. आनी थोडे फावटी गुत्त आसून गे गुत्त नासतना गे विविध रितीनी आमी कालें उपादीस पयलो उपादीस मोडचें आसलें काम करता मोगाचें न्हू. आनी ह्या वरवीं कितें जाता जिवनांत सलवणे वयर सलवणी, सलवणे वयर सलवणी, सलवणे वयर सलवणी सगळ्यांक लाभता. खंयसर म्हूण कळना, खंयसर कितें जालें म्हूण कळना, सगळे जीव सोडटात. कितें जालें कितें जालें कितें जालें. पयत पुस्तक म्हणटा येद्या व्हडल्या सैन्यांत, येद्या व्हडल्या इस्रायलकारांनी एकल्या आखानान दवरलें, त्या मुर्तीक ताणें दवरलें. केदाळ ताणें ताजे तो इटो थंयसर पुजा करचो तो इटो ताणें दवरलो गे थंयसर गुठान लिपोवन दवरलो, सुबीत म्हणून दवरलो. पूण ताजें एफेक्ट जावन सगळें इस्रायलाचें सैन चलवलें मोगाचें न्हू, सगळें इस्रायलाचें सैन चलवलें. एली एक बळदीक श्रेश्ठ याजक जावन आसलो, एली बळदीक एक श्रेश्ठ याजक जावन आसलो. पळयत पुस्तक सामुएलाच्या पयलें एली सगळें इस्रायलाचें राष्ट्र चलोवन आसलो. ह्या एलीक कितें जाता, ह्या एलीक कितें जाता आमी पळयता. एलीचे पूत
तांची सवय पाड आसली. एलीच्या जिवनांत फाड जावंक कारण दोनूय सो. एक आमी पोर ब्रेस्तारा पळयलें, आमी इकाबोद म्हळ्यार देवाची सरस्परची महिमा त्या कुटुंबांतल्यान भायर गेले. कित्याक एक जावन आसा ताणी व्याभिचारा धारलो, भुरग्यांनी व्याभिचारा धारलो. आनी एक पयलो उपादेश मोडलो. दोनी पयलो उपादेश मोडचें आनी सवो उपादेश मोडचें व्याभिचाराचें. ती एक दोनी स्ट्रॉंग पथकां मोगाचें, दोनी स्ट्रॉंग. आका पयलो उपादेश मोडल्या वेळार आमी सबारपटी सरस्पर देव लोकां कडेन प्रभादेव मुखांत सांगता तुमी व्याभिचार न्हू म्हणटा. व्याभिचार न्हू म्हळ्यार एक निजा देवाक सोडून उरल्या पटल्यान गेल्यात पळय तुमी व्याभिचार न्हू म्हणटा. या आमचे सगळे उपदेशांत आमी पळयता एका दादल्याक सोडून एका बायलेक सोडून आमी अनेकल्या फाटल्यान वता पळय ताकाय व्याभिचार म्हणटात. एक कुडीचे व्याभिचार, एक आत्म्याचे व्याभिचार. हे दोनूय व्याभिचार संवसारांत आमकां मस्त कश्टाक लायता. कुडीचे व्याभिचार जावं दी, आत्म्याचे व्याभिचार जावं दी, दोनूय तरेचे व्याभिचार मनशाक मस्त दंड येता. आनी पयलो उपदेश जावन आसा मोगाचें, पयलो उपदेश आसा आत्मीक व्याभिचार करूं नजो. सर्वेस्परा देवाक सोडून खंयच्याच देवाक तुवें नमस्कार करूंक नजो. सर्वेस्परा देवाक सोडून खंयच्याच देवाक महिमा दिवं नजो. आनी कितें करनासलें, येद्दो व्हडलो एली ताजें इतलें बळादीक श्रेश्ठ येजाक ताजें पूत कितें करनासलें मोगाचें. पयल्या सामुएल ग्रंथांत आमी पळयता 4व्या अध्यायांत 19 आनी 21 वाक्यांत आमी अशें पळयता. ताची सून म्हळ्यार एलियाची सून फिनेयाची पतीण गर्भेस्त आशिल्ली आनी त्या प्रसूतपणाचो वेळ लागीं पावलो. देवाच्या सोल्लेपिठाची अपहरणाची आनी आपल्या मांवाच्या आनी आपल्या पोतीच्या मरणाची खबर आयकतच ती धरणीर पडली आनी प्रसूत जाली. कित्याक तिका वेणो आयिल्लो. ती मरणाच्या तणेर पावली तेन्ना तिजी भोंवतणी उबी आशिल्ल्यो स्त्रियांनी तिका म्हळें भियेनाका, तुवें एका पुताक जल्म दिलाय. पूण तिणें जाप दिली ना वा लक्ष दिलें ना. तिणें भुरग्याक इकाबोद म्हूण नांव दवरलें. म्हणटच महिमा इस्रायलांतावन गेल्या. त्या नातवाक ती आवय कितें दवरता, आवय एलीच्या नातवाक कितें दवरता, इकाबोद नांव दवरता. कितें इकाबोद दवरता? सर्वेस्पराची महिमा गेल्या. त्या देखून हांव ह्या भुरग्याक इकाबोद म्हूण नांव दवरता. कित्या खातीर महिमा गेली? पयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू. पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 2व्या अध्यायांत 12वें वाक्य म्हणटा एलीचे पूत खोटे आशिल्ले आनी सर्वेस्पराचे ते पर्वा करिनातले. 13वें 17वें वाक्य म्हणटा कोणी एकलो बली भेटयतना मांस उकडून आसतनाच ह्या जाकोचो एक सेवक आपल्या हातांत एक त्रिशूल घेवन येतालो आनी ते कायलींत वा तोपल्यांत वा खळ्यांत वा कुंडल्यांत तोपतलो आनी त्रिशूलान वयर काडलेलें सगळें याजक आपल्या पासत दवरतलो. शिलोक येतल्या सर इस्रायली सवें ते अशेंच करतले. त्या भायर याजकाचो सेवक सर लास्टच्या दिस येवन बली भेटयतल्यांक सांगतलो याजका पासत बच्चे खातीर मांस दी. कित्याक तो उकडलेलें मांस तुमचे कडेन घेना, बगार जिवें मांस मात्र घेता. पयलें सराब लसून दी आनी उपरांत तुका जाय तें व्हर. अशें त्या मनशान ताका सांगल्यार तो म्हणटालो ना, तुवें तें आतांच दिवंक जाय. तूं तें दिना जशें जाल्यार हांव तें बलात्कारान व्हरतलो. हे परी त्या तरणाट्याच्या पाताक सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार बोवड आशिल्लें. कित्याक ते सर्वेस्पराक अर्पिल्ल्यो बलयो तिरस्कारान लेखतले. कितें करनाशिल्लें? सर्वेस्पराक अर्पिल्ले ते बली तिरस्कारान ते पळोवन आशिल्लें. पळय निजा देवाक मान दिवच्या बदलाक ताका बली ताका भेटयली मानान आनी गौरवान स्विकार करच्या बदलाक तिरस्कारान ताणें केलें. परिणाम कितें जालो मोगाचें न्हू? परिणाम त्या कुटुंबांत हांव सर्वेस्परा देवाची महिमा थंयचे तावन पयस गेले. इकाबोद जालें म्हणटा. पळयत पुस्तक म्हणटा तेज्या नांवाक म्हळ्यार इकाबोद म्हळ्यार सर्वेस्पराची महिमा ताजे तावन पयस गेली, त्या कुटुंबांत तावन पयस गेली आनी सगळें तांचे तावन पयस गेल्ले वरवीं आमी पळयता थंयसर एली मरता, ताजे उपरांत पुती मरतात, सगळें खंय ताजी सुनी मरता, सगळें नास नास नास. कित्याक नास जालें? महिमा इस्रायलांतावन पयस गेली. महिमा ह्या कुटुंबांतावन पयस गेली. कित्याक पयस गेली? पयल्या उपदेशाक तांणी
मान दिवंक ना आनी त्या खातीर सगळें तांचे तावन पयस केलें मोगाच्यानो हें आयच्या दिसा कशें सुरू जाता आमकां अन्वय जाता आयच्या दिसा कशें अन्वय जाता म्हूण तुमच्या मतीन चिंतूंक पुरो त्या दाडा पुरा बली भेटयतलें आतां कितें म्हाका कशें अन्वय जाता त्या दाडा पुरा हें येतना लोक काले म्हणी दवरतले आमकां कशें अन्वय जाता आमी आतां जेजू क्रिस्ताचे फाटलावदरी जावन आसता आसतना आमी कांय तरी उपरा बली भेटोवंक ना आसा मोगाचें न्हू मिसाचें बली आमी भेटयता ह्या मिसाच्या बलयेक जर तर हांवान तो म्हत्व दिना पयलो उपादेश हांवान तो मोडटा मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्ताचें तें तो कुमगारा रुपार आसो पवित्र एवकरिस्ताक केदाळ हांवान तो मान दिना पयलो उपादेश हांवान तो मोडटा मोगाचें न्हू त्या बलयेक त्या पवित्र कुमगाराक सबार पुटी आमी चिंता तो एक काल एक ब्रेड्डा कुडको आसता तो एक काल उंड्याचो कुडको एक दोसो कुडको आसता धर्नशें रावून सोडल्यार रपक्क घालून वाऱ्या वयर धांवता या डम्मा घालून सकयल पडटा आका काल व्हडलें म्हत्व म्हणलें सबारांचें चिंता आसा मोगाचें न्हू या पवित्र कुमगाराक या एवकरिस्ताक कसलो व्हडलो म्हत्व म्हणलें सबारांचें आमचें चिंता आसा पळयत पुस्तक म्हणटा माथे हांगासर जुवांवच्या 6 अध्याय सगळें एक मोठ्या रितीन म्हणल्यार बरें ह्या कुमगारा विशयींत एक हांगा आमकां थंय लिसांव आसा 6व्या अध्यायांत पयले जावन 15 वाक्य 5,000 लोकांक जेवण थंयसर सुमी जेजू दिता कितल्या जाणांक दिता 5,000 कितले आहा तूं 5 उंडे इंगे 5 उंड्यांत 5,000 लोकांक वांटता कशें वांटता तो म्हणटा ते उंडो धरता आनी सर्वेस्पर वर्गां दिता आनी म्हणटा येव सगळ्यांक दिया म्हणून म्हणजे थंयसर सोम्यान जेजून दाखयलें म्हाका नंबर लेखाक न्ही एक कुडकोय हजार लोकांक दिवंक शकता एक कुडको उंडो एक कुडको उंडोय 2 कुडके उंडय 5 कुडके उंडय हांवें कितल्या हजारांक दिल्यार मागीर उरतात मागीर काण उरतात एक उंडो हजारो लोकांक दियेत थंयसर बोयत बलिदाना वेळार एक उंडो थंयसर वयर धरतात ही म्हजी कूडो म्हणून येसाक म्हणटा ताजे बरोबर सगळ्यांक वांटून दितात जेजू त्या उंड्यार मात्र न्ही थंयसर उबारल्या त्या उंड्यार मात्र न्ही हर एखाद्या कुडक्यांत समिया जेजूची पवित्र सकत थंयसर वळटा मनशाक पयलें थंय 6व्या अध्यायांत पयले तावन 15 वाक्यार आमी पळयता मोगाचें न्हू थंयसर थोडे उंडे आसले हजारो उंडे करून समी जेजू बदलावण करता दुसरें थंयसर आमी पळयता 16व्या तावन 21 वाक्य 17 तावन 21 वाक्य जेजू उदकाचेर चलता आमी पळयता जेजू उदकाचेर चलचें आमी पळयता तेन्ना थंयसर उदक सडत आयलें आनीक उदक सडत थंयसर येता आसतना जेजू दर्याचेर चलत मच्छव्याक लागीं सरतलो आनी जेजून तांणी देखलो थंयसर उदक आनी तें वारें रावोवचें आमी जाणाव हांगासर आमी कितें जाणा जाता केवल 2 मात्र वचोंक शकता उदकार न्ही 2 मात्र वचोंक शकता मनीस बुडटा मनीस चल्ल्यार बुडता 2 कशी करतात 2 अशी कर्ण तेजे दोनीचें शेप तुमकां उरता आसा कशें म्हण कर्ण त्या उदकाक चेंज जावचें बरें त्या उदकाक एडॉप्ट जावचें बरें बुडानांतलें बरें परिवर्तन कर्ण थंयसर 2 कर्ण ती एक वेचे वण आतां जेजू कितें सांगूंक अशें येता म्हळ्यार हांव खंयच्याय रितीर हांव बदलूंक शकता हांव म्हज्याच जिवाक म्हज्या त्या मनशा रुपाचें जिवन त्या उदकाचेर दोनूय बरें करून चेंज करून हांव चलोवंक शकता म्हजें जिवन म्हजो जीव वो जीव कितें आसा थंयसर हांवें मनीस पांय दवरले कडले उदकांत तें बुडोवन वचाचें पूण कशें एक 2 परिवर्तन करून एक दोनूय रुपार करून थंयसर दर्यार वचूंक साध्य गे तशेंच म्हजी कूड परिवर्तन करून जाल्यार हांव ह्या उदकाचे वयर चलोवंक शकता कित्याक मोगाचें न्हू सोम्या जेजूची कूड उंड्यान तो परिवर्तन करता थंयसर ताजे कूड मासत्त जायचें म्हणून ना बगर ताणें वो कुडको हातान धरना वो म्हजो घे ही म्हजी कूड म्हणून सांगल्या कडले त्या कुडीक तो परिवर्तन जावंक शकता जेजू खंयच्याय संगतीन खंयच्याय वेळार कितेंय जावन परिवर्तन करूंक शकचे बळादीक एक सकत
ताका ताका त्या उंड्याच्या कुडक्यांत उंड्याच्या रुपार ताका परिवर्तन करूंक साध्य आसा. त्या देखून आमी चिंतचे नाका उंडो खाले आसा हाच्या उंड्यान कितें आसा गे म्हणून. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता मोगाचें न्हू. ताज्या उपरांत जेजू जिवीत असो उंडो म्हणटा. थंयसर लोक पुराय येवन ताका सोदतात. ताका सोदतना जेजू कितें म्हणटा, तुमी सोदतात 25-29 वाक्यान पळयता आमी, तुमी सोदतात तुमी कोणा देखलो देखून न्ही, बगार ददोशी जाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून. नाश जातल्या तसल्या खाणा खातीर तुमी वावरचे न्ही, बगार वावरा तुमी सस्नीक जिणेक बाळतात तसल्या खाणा खातीर. हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताजेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. थंय वयर ताणें जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदरूंक आमी कितें करी जाय. जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानी जाय, इस्त ताका मानता ती करणी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत मानेशें तूं कसली कुणांकन दाखयताय, कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां उंडो खावंक दिलो सर्गार्थावन. म्हूण पवित्र पुस्तकेन सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मन्ना केलें न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, सदस्य हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मोयचें तुमकां दिवंक ना, बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तस्सो देवाचो उंडो. ताणी म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. स्वामी जेजू म्हणटा, हांवच तो उंडो, तो केदींच बुकेवचो ना. हें सांगच्या पयलें स्वामी जेजू पयलें त्या उंड्याचें पांच आसलें, पांच उंडे 5,000 दिता. थंयसर तो उदकांत चलता. हें पुरो तांकां सांगच्या खातीर, कित्याक हांव जिविताचो उंडो. लोक विचारता, तूं कसो जिविताचो उंडो, तूं कसो जिविताचो उंडो, तूं एक रक्तमांसाचो मनीस, तूं कसो जिविताचो उंडो. तशें जाल्यार उदकांत कशें सरलो, उदकांत कशें सरलो, तूं आमकां कशें दिताय. तुजी येदी व्हडली कूड आसा, सड्ड म्हळ्यार 6 फीट आसची. सड्ड म्हळ्यार आमकां मांस कुडके काट केल्यार एक 85 जाणांक दिशी. इतल्या लोकांक, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक कशें दिताय. तो म्हणटा, कशें हांवें 5 उंडे 5,000 लोकांक दिले, तशेंच तो म्हजी कूड हांव कितल्या जाणांक जाल्यार दिवंक शकता. म्हज्या कुडीक कितले वांटून जाल्यार मल्टिप्लाय करूंक शकता. दॅट्स माय पावर. ती म्हजी सकत म्हणून जेजू थंयसर सांगता, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. आनी तो जिविताचो उंडो मोगाचो न्हू. आमी पळयता सांजवांच्या 6व्या अध्यायान 54 येता 57 वाक्यान म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताजे थंय सस्नाचो जीव आसा. आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवान. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताजे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. वो सर्गार्थावन देवलेलो उंडो. आनी ध्यान करून मोगाचें न्हू, जेजूचें मांस आनी रगत, जेजूचें मांस केल्ल्या वरवीं जेजूचो तो उंडो आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं आमकां जिवीत लाभचें. तो येदोसो तो कुमगार, ल्हानसो तो कुमगार, तो आमी सेविल्ल्या वरवीं म्हाका आनी तुका जिवीत लाभचें. तो येदोसो कुमगार ह्या सक्रामेंतान आसतो, थंयसर ते सकत आसतना ताजे मुखार सर पडून मागता आसतना थंयसर सकत उब जाता आनी थंयसर सबार जाणांक गूण जाता. सबार जाणांक गूण जाता. सबार तरेच्या सक्तेंतल्यान वायटांतल्यान आमकां सुटका लाभता. तो ल्हानसो एक कुमगार, त्या कुमगारांत तो सकत आसा. आनी त्या देखून आमी पळयता मोगाचें न्हू, सांजवांच्या 6व्या अध्यायान 68 वाक्यान म्हणटा, हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जाण ताचो सांगात सोडून फाटीं भरतले. कित्याक फाटीं भरतले? सकाळीं म्हणूंक लागले, हें बारीक कठीण आबा, हें बारीक कठीण, ताजें तें मांस खावचें म्हळ्यार कशें, ताजें मांस खावचें म्हळ्यार कशें, तें जावचें ना, हें पुरो आमकां शिकोवन येवचें ना, आमी सोडून येता म्हणून गेले. आनी जेजू त्या वेळी सरता उरले अशें सांग, तुमी म्हाका सोडून वेतात गे, तुमी म्हाका सोडून वेतात गे. त्या वेळार म्हणटा ना, आमी खंयसर आमी सोडून वेचें, तुजे कडेन आसता सस्तेक जिविताचीं उतरां. आनी मोगाचें न्हू, आमकां कातोलिकांक आमी तो जिविताचो उंडो स्विकार करता. सबार जाण म्हणटात तातूंत कालें आसा, ते सगळे जेजूक सोडून गेले. त्या उंड्यान खाय ना म्हणाले, ते उंड्यान खाय ना म्हणाले.
पूण आमी कॅथोलीक त्या उण्यान सर्वस्व आसा म्हणटा आनी भावार्थ नांवान तो स्विकार करता. मुस्त बुटे आमी भावार्थ अशें स्विकार करता, त्या देखून आमच्या जिवितांत मुस्त कश्ट येतात. केदार तो भावार्थ नांव स्विकार करता, तो जेजू निसाय की तो तांदूळ उंड्या रुपार आसा म्हज्या जिवितांत येता, तो भावार्थ नांव स्विकार करता, म्हज्या जिवितांत भावार्थ उब जाता, म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा उब जाता आनी केदार हांव नितळ काळजान काण घेता थंयसर देवाची महिमा म्हजे थंय परसाडटा. मुस्त जाण शिस देवातावन जिजूतावन पयस सरले. आतांय आमी पळयता मुस्त जाण काल ह्या कुंभाराक कोणी म्हत्व दिवंक सैकनान. आमच्या कॅथोलिकान जाल्यार मुस्त जाण म्हत्व दिवंक आयकना. तेंकां व्हडलें ते सकाळी कुंभार म्हणटा सीदे येवचें मिसा घेवचें, अर्दे मिसा खायल्यार उणें खाले मुणे खाले मुणे करून काणगोवचें, खाले मुणे करून काडोवचें. आमकां तसो म्हत्व ना. त्या दाळच्या काळार मुस्त लोक सांडून ताका गेल्लो. आतांच्या काळार काय तें घालें ब्रेड साहेब तें घालें कुंभार म्हणून मुस्त लोक आमचे तावन पयस वचोंक बरो. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तो उंडो नासतना कितें कस तुका जिवीत ना, तुज्या जिवितांत जिवीत ना. त्या देखून आमी पळयता स्वामी जेजू आनी माणे जेवणार कितें म्हणटा मातेवाची 26 वाक्य म्हणटा तो जेवणार आसतना जिसून उंडो घेतलो आनी अर्गां दिता तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें घेया खया ही म्हजी कूड, घेया खया ही म्हजी कूड. ह्या दाळा सोम्यान जिजून सांगलें ओ उंडो ओ हांवें कितें आतां उबार नासा, ही म्हजी कूड हांवें सांगल्या उपरांत ती कूड म्हूण सतमाना आनी कूड तुमी वांटून घेया. तीच कूड ते 5,000 न्ही 50,000 न्ही 5 लाख लोकांक वांटा तितली मल्टिप्लाय करना तितल्या वांट्यांनी हांव ते सकत जावन हांव परिवर्तन जाता. 5 उंडे ते नॅचरल स्वाभावीक उंडे जर तर 5 आसले 5 लोकांक वांटून आनी किसड उरता जाल्यार म्हजे पवित्र सक्तेचो हांवें सांगलो तो उंडो म्हूण तो घेतलो तो 5 लाख न्ही 50 लाख न्ही 5 करोड न्ही 500 करोड 5 लाख करोड लोकांक दिल्यार मागीर तो पवित्र झरती कितल्या वांट्यान तो करते आशिर्वाद करून दी तो जिसूची कूड जावन परिवर्तन जाता मोगाचें नांव. आनी असल्या कुडीक इन्कार करिनासतना आमी हें सत आमी मानून घेवन घेतल्या वेळार त्या वेळार मात्र आमकां जिवीत मेळटा. ह्या कुंभाराक जर तर आमी म्हत्व दिना जाल्यार आमी पयलो उपादेश मोडटा मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा जुवांच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्यायान 22 आनी 23 वाक्य म्हणटा फडकिरो म्हळ्यार कोण? जेजू क्रिस्त म्हणून वळखना तसो फडकिरो तसो तो क्रिस्ता विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो बापाकी इन्कार करता, पुताक वळखून घेतल्याक बापी वळखता, बापी मेळटा. मुखाच्या हांगासर आमी पळयता ह्या कुंभारांत जेजू आसा म्हणून वळखना जाल्यार जेजू आसा म्हणून वळखना जाल्यार आमी मस्तपणी ताका तिरस्कार करनासा जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत तिरस्कार जिवन आसा मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत मस्तपणी ताका म्हत्व दिनासतना आमी जिवन आसा. पवित्र पुस्तकाच्या मातेवाच्या 16 अध्यायान 19 वाक्यान म्हणटा अशें तांचे लेगीत उलोवन जाल्या उपरांत सोम्यान जेजूक सर्गार उबान घेतलो थंय देवाच्या उजव्या कुशीन ताणें बसका घेतली. सोमी जेजू वयर आतां तो महिमे बरीत कूड जावन सर्गारा जाग आसा पूण ताजी कूड त्या कुंभारा रुपी आतांय आसा मोगाचें न्हू आतांय आसा. हाचे विशयांत 1-2-3 उदाहरणां दिवचीं जाल्यार तुमकां गुत्त आसा जावंक पुरो या गुत्तू ना जाल्यार परतन आमी सांगता आसतना तें समजून घेवण प्रयत्न करया. सांत आंतोनी आमकां सगळ्यांक वता सांत आंतोनी तो मागण्याक त्या पवित्र कुंभाराक भारी एक म्हत्व दिवचो व्यक्ती जावन आसलो आनी ताका एकलो ग्रेस्त मनीस येवन सवाल करता तुज्या कुंभारांत जेजू आसा म्हणटाय भारी भक्तीपणा उरताय हांव ते पातयेंक वचूं पातयेना हांव ते पातयेना म्हणटा. आनी त्या दाळा वो म्हणटा ना खंडीत जावन येता तो आसा. त्या वेळार म्हजें एक चॅलेंज म्हणटा म्हजें एक सवाल म्हजें एक तुका चॅलेंज कितें चॅलेंज म्हजे कडेन कत्तें आसा म्हजे कडेन कत्तें आसा ह्या कत्त्याक 3 दीस खावंक घालचें ना 3 दीस खावंक घालचें ना 3 दिसा उपरांत हांव ताका ताजें खावंक बतेन दवरता एक कडेन आनी तुजो कुंभार दवर तें कत्तें बतेना कडेन येता की कुंभारा कडेन घेता पळया. कुंभारा कडेन येयल्यार तुजो कुंभारांत जेजू आसा म्हणून ओप्पाता. बतेना कडेन येयल्यार तुवें पुरो सांगचें पडटू म्हणून हांव सांगता. आनी वो म्हणटा सांत आंतोनी म्हणटा जायत ताका तयार आसा म्हणटा. आनी तो ग्रेस्त मनीस तो हाडटा त्या कत्त्याक सगळ्यांक लोकांक दिसचें बरें ताजें कत्तें हाडटा सगळ्यांक लोकांक दिसचें बरें एका जाग्यार बांदता. 3 दीस ताका खाणतना त्या कत्त्याक काडना. इशिल्यान वो सांत आंतोनी कितें करता तो सीदा अरण्याक येता थंयसर
तो उपास धरण मागणें करता, उपास धरून मागणें करता. 3 दीस जाले तो आयलो, कोण धनी आयलो ग्रस्त मनीस. ताणें त्या कत्त्यातून सुमार एक 20 फीट अंतरार व्हडलें ताका खाणाचें भतेनांनी पळय दवरलां. हांगासर सांत अंतोनी कुमगार काणून आसा. कत्त्याक तो सोडयता, कत्त्याक तो धनी येवन ताचो सोडयता. कत्तें धांवन वचून त्या भतेनाक तें खाणाक थोंड घालता, लागीं लागीं जाता म्हणटा आसतना हांगासर सांत अंतोनी म्हणटा, पवित्र येवकारिस्तां उखोवन सांगता, कत्त्या सर्वेस्पोर देव तुज्या रचणाराक ताका मान दी म्हणटा. आनी थंयसर गेल्लें कत्तें कूडलें तेजे पांय फाटीं हाडून येता. ताजे 2 पांय, ताजे मुखले हात, ताजे मुखले पांय मुखार दवरता. कंप्लीट मोणाकालो घालून, कंप्लीट दिम्याने पडोवन ह्या सक्रामेंताक नमस्कार करता. हालेलुया, हालेलुया. आनी ते नमस्कार केलेले पळयलो, कत्तें येवन ताज्या सर्वेस्परांत रचणाराक त्या सक्रामेंता मुखार नमस्कार करप पळयलो. तो धनी कंप्लीट तो भियेता आनी म्हणटा, हांव आतां पतयता, हांव आतां पतयता. आनी म्हणटा सगळे इगर्जत एक नवी इगर्जक सगळे मानून तो दान दिता. मोगाचें न्हू, सगळे मानून तो दान दिता, सगळे मानून दान दिता. कित्याक त्या पळोवंक शकता ते कत्तें तरी पूण केदाळा ह्या सांत अंतोनीन सांगलें, कत्त्या तुज्या रचणाराक तूं मान दी म्हणटा आसतना ताजें खाण सोडटा. कत्तें येवन नमस्कार दिमेने पडोवन त्या कुमगाराक त्या मुखार नमान करता. आनी सगळे लोक अजा पावता, सगळो लोक अजा पावता. आनीक उदाहरण तुमकां पळोवंक गुत्ता सांग बरो. जॉन पॉल दुसरो पाप साहेब अमेरिका गेल्ल्या वेळार ऑक्टोबर 95 तो म्हणालो, आतां ताजें मस्त बिजी आशिल्लें. ताज्या मदें ताका एक सेमिनार आसता, एक विश करूंक जाय आशिल्लें. आनी अकरेच्या कडेन सेमिनार कडेन येताना सिक्युरिटी गार्ड आसता, तुमी जाणा सिक्युरिटी गार्ड आसतात. सगळ्या सेमिनारीक गुंतात. सेमिनारीक गुंता आसतना अकरेक काही ना ते पेटे बारीक जाणवंत पेटे, काही म्हळ्यार हेंकां अर्थक्वेक जाल्यार भूकंपानी जाल्यार ताज्या पोंदा मनशाचें कांय आसा जाल्यार, जीव आसा जाल्यार, सकत आसा जाल्यार ते पेटे थंयसर रावतात आनी कोणून काडून मनशाक वयर काडटात. म्हळ्यार तितले एक ग्रास्प करूंक सकत आसचे ते पेटे. तसल्या पेट्यांक म्हळ्यार तितले सिक्युरिटी ते जाणा आसचे ते पेटे ते सक्रामेंता मुखार येवन रावतात. थंय हालोंकूच हालनात. ताजो अर्थ थंय कोणी म्हणी आसा म्हणून, थंय कोणी म्हणी आसा थंय खालीच न्ही. त्या सिक्युरिटीक तांकां डेंजर, ताणें पुलिसांनी हालोवंकूच जायना. अकरेक तांकां कितें करचें म्हूण कळना. मागीर ताणें बाब साहेबान सांगलें खंय थंयसर कांय मनशान तशें कांय गाडी कांय ना वचून पाद्र्याबाग थंयसर तो कुमगार सेवूंक सांगलो. खंय कुमगार सेवले उपरांत पेटे ऑटोमॅटीक जावन थंय तावन गेले. थंयसर तांकां त्या मनशाचें रक्ताचें तांकां हें मेळूं ना. ते म्हळ्यार आनी स्विकार केलें. ताजे उपरांत ते भायर गेले. आनी हें पुरा मस्त सगळ्यांनी इंटरनेटार तुमी आतां पळयलें जाल्यार मेळटा. कॅननायन डॉग्स म्हणून हें घालून अमेरिका जॉन पॉल II गेल्ल्या ते आमकां सेमिनारचे म्हणून गेल्यार आतां इंटरनेटार मेळटा. आमी इंटरनेटार ते पळयलें. त्या पेट्यांक समेत त्या कुमगारांचो जिवाची सकत कळ्ळी. मोगाचें न्हू, त्या पेट्यांक समेत त्या कुमगाराचे जिवाची सकत कळ्ळी. पोलंडांत 2013 अंतू एक कुमगार थंयसर तो पडलो आनी ते पडल्या वेळार वणटा आसतना पडलो आनी ते पाद्र्याबान घालून गेलो, तो उदकान घालो आनी थंयसर रगत स्प्रेड जावंक सुरू जालें. आनी मागीर ते सायंटिस्टांनी टेस्ट करूंक येता आसतना त्या काळजाचें रक्ता बरी ताका ते स्प्रेड जावचें तांदूळ दिसून नाशिल्लें. 2016 थाळ तें तूं आयलें इंटरनेटार आनीक आयलां. तुमी तें टेस्ट केल्यार तुमकां मेळटा. वन्स अगेन कन्फर्म्ड म्हणून. बेनीन येदो व्हडलो प्रभावीत पेंतकोस्त ताज्या आंतरराष्ट्रीय मट्टार एकदम प्रभावीत. तो कितें म्हणटा, सक्रामेंतांत आसता तो पावरा वरवीं त्या कातोलिकांक मस्त तांकां गूण जाता, मस्त तांकां हिलींग आनी चड आमच्या चड तांचें हिलींग जाता. कित्याक म्हळ्यार सक्रामेंतां ते मुखार बसतात आनी सक्रामेंतां थंयसर पावर आसा म्हणटा. सगळ्या संवसारार बेनीन म्हळ्यार एक टॉप प्रिचर आनी तो जाल्यार म्हणटा ना सक्रामेंतां जेजूचें हजरपण आसा. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार मस्त बुटी ह्या सक्रामेंताक हांवें तुवें मर्याद दिवना. मोगाचें न्हू, हांवें तुवें मर्याद दिवना. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येवच्या त्या पवित्र सक्रामेंताक मस्तपुटी आमी मान दिवना. आमी चिंता पयलो उपदेश हांवें खंय गेला, हांव कांय माट मंत्रां कडेन वचोना, हांव कांय देवळाक वचोना,
हांव कांय ज्योतिशा कडेन वचोना, हांव बागे म्हणतो हांवें कशें, हांवें कांय नाही केलां, पयलो उपदेश म्हणूंक वचोना. पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस फॉर देव. जेजू क्रिस्ताचो तूं पटलावदारी जावन जेजू क्रिस्ताक त्या बली भेटोवच्या त्या कुंभाराक कितलो तुवें म्हत्व दिलाय, त्या म्हत्व कितलो दिलाय. ह्या कुंभाराक फावो त्या मानान तो कुंभार तुवें स्विकार केलाय गे. पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर फावो त्या मानान आमी त्या कुंभाराक स्विकार करना जाल्यार आमकां त्या विविध रितीचे कश्ट संकश्टाक आमी संपोडटा मोगाचें न्हू. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 11:27 वाक्यातून आमी पळयता देखून जो कोण फावो नासतना ओ उंडो खाता आनी सुमयेच्या कालसेंतलें पियेता तो सुमयेच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पासत हर एकलो पयलें आपली झडती करूं आनी उपरांत तो उंडो खावं आनी हें कालसेंतलें पियों. कित्याक जो कोणी कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मौन पावल्यात. पूण आमी आमचीच पयलें झडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाच्या झडतेकाल आमी येतकी ना. पूण संवसारा बराबर आमकां ख्यास्त मेळना जावच्याक सुमीस अशें आमकां शिक्षा लावन नितीच्या वाटेक हाडटा. मोगाचें न्हू मुस्तपुटी आमी कुंभाराक म्हत्व दिनासतना उठ्ठारे एटलिस्ट आतां पयलें पुरा एक दीस मुस्तू एक 10-12 वरां म्हणी उपास करून खावंक आसलें. आतां एटलिस्ट एक वर उपास करून खाणें जेवण कातोलीक पळय सभा सांगता. आमी त्या कुंभाराक कितलें म्हत्वान खाण घेता गे म्हणलें सवाल. कितलें कुंभार जावन नितळ काळजान खाण घेता गे म्हणलें सवाल. त्या कुंभाराक निज जेजू आसा म्हणून कितल्या गौरव दिवन खाण घेता गे म्हणलें सवाल. ह्या निजा देवाक हांव तूं कितलें मान दिता गे म्हणलें सवाल. ह्या पुरा सवालांक जर तर आज आमच्या कोशेर ताका विचारलें जाल्यार हांवें पयलो उपादेश हांवें कसो मोडलो. एलियाच्या पुतांनी थंयसर जावचे बली भेटयता आसतना ताणें तें महासर्द्यार खावन त्या बलयेक मर्याद दिनासतना तांचें सगळें जिवन इकाबोद जालें. म्हळ्यार सगळें इस्रायल ताजे महिमा तांचे तोंड पयस गेली. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत महिमा सर्वेस्पर देवाची महिमा आमचे तोंड पयस गेल्या जाल्यार आज एक चिंचो वेळ मोगाचें न्हू. ओ खरेंच मात आमी चिंचो वेळ हांवें ह्या निजा देवाक ह्या म्हज्या जेजू क्रिस्ताक खंयसर हांवें अवमान निंदा दाखयली, खंयसर हांवें अवमान निंदा दाखयली, खंयसर ह्या जेजूक हांवें पयलें स्थान दिनासतना उरल्या संगतीक हांवें स्थान दिलें. खंयसर गे आमी सुकून पडल्या मोगाचें न्हू. खंयसर गे आमी सुकून पडल्या. पयत पुस्तकांत आमी जाणाव येसनी आसतना विविध रितीन आमी पयलो उपादेश मोडटा. ते एक मोठ्यान हांव सांगूंक अशें कित्याक म्हळ्यार पयलो उपादेश कुंभाराक एक म्हत्व दिनासतना एका रितीन मोडचें जाल्यार उरल्या रितीनी आमी मुस्तपुटी मोडटा. आनी त्या देखून मोठ्यान सांगचें जाल्यार जाणवायेच्या पुस्तकांत 13व्या अध्यायांत आमी पळयता 2रें वाक्य उजो वारें वा झडझडीत वारें नेकेत्र मंडळ उदकाचो लोट वा आकाशा दिवे ही सगळ्या संवसार चलोवपी देव म्हूण ती समजाली. तरी ह्या मनशाचो गुन्यांव ओडणे कित्याक देवाक सोदतना तो मेळचे खातीर अत्रेकतना ती वाट सुकून गेली जावेत. तरी तांकां गुन्यांव ना म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक संवसाराचो ठाव घेवंक तांकां इतली जाणवाय आसा जाल्यार ताज्या धन्याक हाचे प्रास वेगळी सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना. मुस्तपुटी आमी जेजूक न्ही आसतना उरल्या संगतीक म्हत्व दिलां जाल्यार उरल्या थंय आमी गेल्या जाल्यार आयच्या दिसा आमी बक्षाणें मागया मोगाचें न्हू. आनी फाटीं आमी देवा थंय येया आनी सांगया ना म्हाका कळी जाय जें आशिल्लें तरी पूण हांव चुकोवन पडलो. आज म्हाका बक्षीस मेळया. आसतावन हांव तुका एका निजा देवाक सोडल्यार खंयच्याय संगती फाटल्यान हांव ताच्या फाटल्यान वचना म्हणून आमी सर्वेस्परा देवा लागीं आमी आयच्या दिसा बक्षाणें मागया. जाणवायच्या पुस्तकांत 14व्या अध्यायांत 24 वाक्य म्हणटा गुटाचे रिती चलयतना परक्या संप्रदायाचें उन्मत्त जेवणांनी भाग घेतना सगळे कडेन गोंधळ कित्याक नांव नातिल्ल्या मुर्तींची पुजा सर वायटाचो आरंभ कारण आनी शेवट. मुस्तपुटी आमी अनेकल्या मनशांक खुशी करच्या खातीर कोणाक खुशी करच्या खातीर मनशांक खुशी करच्या खातीर आमी आमच्या भावार्थाच्या सता विरोध गेल्या जाल्यार मनशाक बेजार करूंक कश जाता. त्या देखून
ताका कशें न्ही म्हणचें आमी इतले क्लोज फ्रेंड्स कशें न्ही म्हणचें म्हूण आमी गेल्या जाल्यार आयच्या दिसा दयाकन बोगसणें मागया मोगाचें न्हू दयाकन बोगसणें मागया पयल्या उपादसा विरोध मनशांच्या दक्षिणेक पळोवन खंयसर म्हणी आमी सूख केल्या जाल्यार तो ताका आनी एकल्याक बेजार जाता देखून आमी ताचे कडेन वसाचे ताणें केल्लें केजे ताणें वयल्ले वापारीचे रिती वापारीचे त्या खातीर गेल्या जाल्यार एक घडी आयच्या दिसा दयाकन बोगसणें मागा आनी देव तुमी येवन देवाक सांगा म्हजी सूख जाली सुमया पयलो उपादेश हांव खंडिसांनी हांव आयच्या दिसतान पाळटां आनी म्हाका केल्ल्या पथकाक बोगसणें दिवन परत तुजी महिमा आमचे थंय येवन दिवणे आमी मागया कोरीन घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायान आत्मतन वाक्यातून अशें म्हणटा अशें म्हणटाना हांव कितें सांगूंक सोदतां बोंब्याक अर्पिल्लें कारण एक खरें बलिदान म्हणटा काय वा एक बोंबें खरो देव म्हूण म्हणटा ना अनभवती अर्पितात ती बलिदानां देवाक न्ही बगार देवसराक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटा तुमी देवसर लागीं एकवटान आसलेलें तें पळोवंक म्हाका नाका सुमयाच्या कालसेंतलें सांगातच देवसराच्या कालसेंतलें तुमच्यान पिवंक जायना सुमयाचे पंक्तीर देवसराचे पंक्तीर बसून जिवंक तुमच्यान जायना आमी सुमयाक राग हाडूंक पळयता गाय आमी कितें ताजे की बोळोवन गाय मोगाचें न्हू खंयसर आमी ह्या संगतीन आमी आसांक गेल्या जाल्यार हाचे खातीर आमी बोगसणें मागया आमी बोंब्याक भेटयल्लें खाण आमच्या जिवितांत एकानी एका तेंपार खंयसर म्हणी आमी खाण गेल्या जाल्यार ह्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं आमी बोगसणें मागया मोगाचें न्हू त्याच प्रमाणे आमी पळयता पयलीं पुस्तकांत इसाया प्रवादीच्या 45 अध्यायान 13 वाक्य पळयता जायतीं सलाह विचारून तूं तकलाय ज्योतिशी नेकेत्रां विक्षक आनी हर एक आमाशेक तुका कितें घडतलें म्हणून सांगतात ते फुडें सरो आनी तुजें थाराण करूं मस्तपुटी ज्योतिशी म्हूण आमी पळयता ह्या नेकेत्रां नक्षत्रां आमी पळयता पेपरार न्यूसार येता ह्या नक्षत्राक अशें ह्या नक्षत्राक अशें आमी रप्पकन थोड्यांनी पळोवचें आसा म्हजें नक्षत्र येंकय हाका कशें जाता कोण ना म्हणून हात दाखोवन रेखे पळोवचें आसा गिळी ज्योतिशी आसा आनी कितें पुरा पळोवचें म्हजें आनी तुजें भविश्य मोगाचें न्हू खंयच्याय संगतींचेर ना रचलेल्या सर्वेस्परा देवाचेर आसा सर्वेस्पर देवाक खंयच्याय रितीन आमी दुखयलें जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट देवाची महिमा आमचे तोंड पयस येता मोगाचें न्हू त्या देखून खंयच्याच रितीर सर्वेस्परा देवाक दुखोवंक वचनाकात सर्वेस्परा देवाक दुखोवंक वचनाकात एका निसा देवाक मान दिया एका जेजू क्रिस्ताक मान दिया ताच्या पवित्र एवखरिस्ताक मान दिया खंयसर मुनी सुकोवन पडल्या जाल्यार आयच्या दिसा मोगाचें न्हू परत तुमच्या जिवितांत चिंतून पळया खंयसर हांव सुकोवन पडल्या दितीनियम पुस्तकांत 13व्या अध्यायांत 2 ते 5 वाक्य कशें म्हणटा तुमचे मदें कुणी एकलो प्रवादी वा स्वप्नेली उपजोवन तुमकां एक खुणा वा अजाप बसयत जाल्यार आनी तुमकां येदोळ वळखनातल्या देवा फाटल्यान वचोंक आनी तांची सेवा करूंक तुमकां आपयत जाल्यार आनी ताणें बसयली खुणा वा अजाप घडत जाल्यार तुवें त्या प्रवादाचें वा स्वप्नेलें जें उतरां आयकूंचें न्ही कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमी तुमच्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान ताचो मोग करतात की ना म्हूण समजून जे खातीर तुमची परिक्षा करता तुमी सर्वेस्पर तुमच्या देवाचो पटलाव करूंक जाय ताका भिवंक जाय ताजे उपादेश पाळोवंक जाय ताजें उतार आयकूंक जाय ताजी सेवा करूंक जाय आनी ताजे कडेन एकवटून रावूंक जाय आमी पळयता मोगाचें मस्तपुटी हाळे थंय गेल्यार त्या मनशा कडेन गेल्यार पुरो जाता गे टका 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 जाता गे आमकां गुत्त आसा हांवें सांगाचें म्हणून ना हांवें नांवां काडीचें म्हणून ना तुमकां गुत्त आसा तें कालें कितें म्हणून या थंय गेल्यार अशें जाता खंय थंय गेल्यार अशें जाता खंय एका निसा देवाक सोड मोगाचें न्हू कोणाकय कालें एका क्षणीक सुखा खातीर गेल्यार 1 वर्स 2 वर्स बरें जाता मागीर ताजें एफेक्ट कशें मारताच त्या देखून आमी सर्वेस्परा देवाक सोड न्हू खंयसरी खालेंगी मेळटा म्हूण इच्छा नाका तुजो सर्वेस्पर देव गुण करचो मेल्ल्यांक जिवन केल्लो देव आमचो जेजू क्रिस्त कोणटे थोड्यांक सोलोवंक केलो देव जेजू क्रिस्त कुड्ड्यांक दीश दिलो जेजू क्रिस्त आर्थीक परिस्थिती दुबळोवचे बेजार करच्या मोगाच्या न्हू 5,000 लोकांक दिलो जेजू क्रिस्त 7,400 लोकांक दिलो जेजू क्रिस्त तो जेजू क्रिस्त आजुनूय आमचे मदें आसा त्या देखून म्हज्या आर्थीक संकश्टा खातीर म्हाका ह्या सुटका मेळच्या खातीर म्हजी बिजनेस वृद्धी जावचे खातीर आनेकल्या फाटल्यान धांवो नाका दया तुमची पिडा गुण जावचे खातीर तुमची आर्थीक समृद्धी जावचे खातीर मोतीक समाधान मेळचे खातीर सर्वेस्पर सोमेजीचो सक्कड करूंक शकता आनी ह्या निसा देवाक सोड मोगाचें न्हू खंयच्याय फाटल्यान तुमी वचनाकात जर तर तुमी गेल्या जाल्यार आयच्या दिसा तुमी बोगसणें मागा सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजी महिमा तुज्या जिवितांतून पयस सरल्या जाल्यार तुज्या जिवितांतून पयस सरल्या जाल्यार पळय म्हज्या पुता म्हज्या धुवे पळय पयलो उपादेश खंयसर तुवें मोडलाय म्हणलें पळय खेदाळो तो म्हजो पयलो उपादेश म्हणटाय
तुझ्या जिवितात मुझे महिमा तुझ्या जिवितात हंता हंतर तू पयस गेले पहिल्या अंतर पयस गेले पळयलें तू परिवर्तन जाताय की म्हणून तू जाऊ काय का नाही दुसरे अंतर पयस गेले तू परिवर्तन जाय नाही तिसरे अंतर पयस गेले परिवर्तन जाय नाही कंप्लीट तुका सोडून गेले परिवर्तन जाय नाही आता तू रडताय सगळें चलवालें आता परत सर्वेस्परा देवाची महिमा तुझ्या जिवितांत येवंक जाय तू जावन आसाय देवाचें मंदिर तू जावन आसाय पवित्र म्हणजे मंदिर पवित्रत्व तुझे थंय आसा या पवित्र म्हणजे मंदिर जावन आसा तुझे थंय सर्वेस्परा देवाची महिमा तुझे थंय आसोंक जाय जर तर ती महिमा तुझे थंय ना जाल्यार आळणी जाल्यार मिठा बरी तू जावन आसाय त्या देखून तुझ्या जिवितांत सर्वेस्परा देवाची महिमा परत येवच्या खातीर पयलो उपादेश जर तर हांवें तुवें मोडला जाल्यार मोगाचें न्हू खंयसर म्हणे आमी दुखयला जाल्यार खंयसर आमी सर्वेस्परा देवाक दिवसो मान दिवना जाल्यार तो आज थावन ह्या घडयेत थावन सर्वेस्परा देवाक मान दिया पयलो उपादेश आमच्या काळजांत थावन सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या शक्तीन सर्वेस्परा देवाचो मोग करया एका निसा देवाक मात्र मान करून आराधनाने स्तुती करया आनी त्या वेळा हर एकल्याचें तुमचें जीवन परिवर्तन जातलें तुमी चिंतनांतल्या बरें देवाची महिमा तुमचेर देवूं जातली तुमी चिंतनांतल्या बरें तुमी हर एकले हात घाल्लें काम यशस्वी जातलें तुमी चिंतनांतल्या बरें हर एक तुमकां देव तुमकां रक्षण करतले जे आयच्या वचपान आमी वसले बरें त्या वेळा सोमेजीचो म्हणालो हांव एका निसा देवाक मात्र मान करूंक एका निसा देवाक मात्र आराधन करूंक जाय आनी कोणायक हांव आराधन करना कोणायक हांव नमस्कार म्हणटा आसतना सगळे देवदूत लागीं आयले आनी देवसार तो सोडून गेलो आनी आयच्या दिसा मोगाचें न्हू त्या वेळा तुमी हे निर्धार करतात म्हज्या जेजू क्रिस्ताक एकल्याक सोडल्यार सर्वेस्परा देव बापाक जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सोडल्यार खंयच्याय संगतेक हांव पळोवचें ना हांव ताका फाटल्यान येसोना आज तो येदोळ गेल्ल्याक हांव सूख मागोन हांव फाटी येता म्हज्या देवा एका निसा देवाक मात्र हांव मान दिता म्हणटा आसतना तुमच्या बोवारेन देव दोतो तुमच्या बोवारेन देव दोतो सगळे आंज बडवे देव दोतो तुमकां रक्षण दिवंक शकतले तुमच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवाची महिमा परजळटली आनी आयच्या घडयेत हांव तुमच्या जिवितांत नवो उल्हास नवो संतोष नवो भोगणा नवें चिंताप कुटुंबा जिवीत आशिर्वादाचें जिवीत सगळ्या शतांनी आशिर्वाद जातल्यात आमेन.